ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे तुझ्या मनोबोधासी तुवा बोलवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, तुंगलबद्दल कल्ल सांगचे नतमस्तक श्री समर्थ अशी श्रवण भक्ती आमचल्यान करून घेत असती सगळे श्रेय मगल्या श्री समर्थांक वता। आता मनोबोधाबद्दल तांणी सांगूक सांगल्या तर ताजे बद्दलच आम्ही आता विचार करूया। सगळ्यांनी कान करी गा सर्वांगा म्हणून ऐकूंक का। गेलपंत आम्ही कितले 135 श्लोक झालेले। त्या वेळात थंय सज्जनांग संगती कशी करता तें तांणी सांगिल्लें वय की न्ही। प्रत्येकांत रमाकांत एकांत काळी भजावा आत्ता ती राघवागल पंथ गमो पंथ अनंत या राघवाचा म्हणस वय की न्ही। पहिल्यांची गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमो पंथ अनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ। तर राघवागल पंथ म्हळ्यार खंयचो हो राघव म्हळ्यार नेमको कोण हाचे बद्दल निर्गुण राघव राम तत्व म्हळ्यार कसलें हें तांणी हांगा सांगल्या। तांचे 10 श्लोक अशे सती तांचे सेम चरण आसा 10 सुमार 9 श्लोक तशे असत। जुने ठेवणे मीपणे आकळे नाखे। जुने ठेवणे म्हळ्यार नेमके कसलें ब्रह्मपद हें जिवाक जुने ठेवणे असो
जुने ठेवणे म्हळ्यार कसलें? तरी ट्रेझर ट्रेझर स्त्री धन म्हणटा ती एक एक पिढ्यान पिढ्या चल नाही दागीन आसता ती, ताका नुसतें भांगरा मोल कोन्न जायना, ताका भावनीक तुलन आसता. कसलें जालें तर केन्ना दिना कितें. तशीच मंगळसुत्रा वाटी जी आसता तिवूय तशीच आमी कोणाक म्हळ्यार जतन करतात ताजे ते जुने ठेवणे. आतां तांणी हांगा बरें हें सांगलां कलगोतसर जुने ठेवणे मीपणे आकळे ना म्हळ्यार तें ट्रेझर आमकां कशी मेळटा, कशी मेळटा आनी कसल्या मेळना जाल्यार कसल्या मेळना. आतां 136 जो श्लोक आसा तातूंत ते म्हणटा ती भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे, भयातीत ते संत आनंत पाहे, जया पाहता द्वैत काही दिसेना, भय मानसी सर्वथाही असेना. जय जय रघुवीर समर्थ. तुम्ही सांगता मग ॲक्च्युली बरं लहान करता. भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे. सान चिरड सुनई एक फंता मग बामणाने मग चेरड आकाश पायार धरलेले आणि कलकी करताना तो गुकलकी पडले म्हणून अशी वांकले ते चेरड आकाश सान चिरडू अशी भिवन रडू लागलें. म्हळ्यार पडत तशें जालें की ना ते चेरडा सुद्दां भय्य जाणीव जाली. म्हळ्यार तशी दोळे उगडच भितरी पयलीं आमकां ब्रह्मांड जें दिसलें सगळे कडेन भय्य कलमिती दिसता इतलें अनसर्टनिटी एक तरी. आत्त अशें आसा मुखार कशें आसत म्हूण सांगू जायना, वय की न्ही. हां आतां हें आसा अनसर्टनिटी नंतर खंयचे नमुन्या भंय आसता ब्रह्मांडांत. शरिरा भंय, पावस येतल की हुंवार येतल की पाप ते बिहारांत ताणी इतलो हुंवार येता दर वर्स 2-2 फंत हुंवार येता. एक फंता कले ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणाले ते हिमालयाची बर्फ वितळ न्हू न्हंये हुंवार येता, घरांत सगळीं उदक घुसता. सान्नां सान्नां चेड पाप तांतूच नागडी नांदता ती, तांतूय आनंद घेता ती. म्हळ्यार तांकां अभ्यास जावन गेला ताजो. तशी जाल्यार आमच्यासल्यांक पळयल्यार तें हुंवार येता भंय दिसता. भंय व्यापिले खंय पळयलें थंय भंय. आमी वी कांट टेक एनी डिसिजन्स. कळ्ळें मागीर अशें केल्यार कशें जायत, तशें केल्यार कशें जायत, समज जातलें की ना, हें जातलें की ना म्हूण नाना नमुन्याचे आमी उपाय आसता ती. आमगे स्वता खातीर मुखार कल जातलें इन्शुरन्स काडून दवरता ती आनी कल काडून दवरता ती जाल्यार 25 वर्सां नंतर ते इन्शुर्ड वॅल्यू कितलो जाता. म्हारगाय वाडून ताची जास्ती कल उपयोग जायना. म्हळ्यार इफेक्टीव वॅल्यू ताजी मस्त कमी जालेली आसता. ताजे खातीर आमी आयुश्यभर त्या इन्शुरन्सांत आमी भरत बसतात प्रिमियम. भरका इन्शुरन्स आवश्यक आसा जाल्यार आमी तेवें करका वेव्हारा खातीर जाल्यार आमगेल स्वता खातीर स्वता जुने ठेवणे तें परमात्म्याला कनेक्ट जाल्यार मात्र आमकां तें मेळटा. जशी एक पिढ्यान पिढ्या आशिल्ले ते दागिने जपून खंय पूण लॉकरांत ताणी दवरतात. ते इवन कोणें गेल्ल्यार सुद्दां म्हळ्यार अशी ते दिवचे आतां प्रसादाचें म्हूण मंगळसूत्र दिल्लें अशें दिवचें जाता जाल्यार हें ठेवण आसा न्ही हें म्हळ्यार आमगे स्वता गेलें तें कोणाकय दिवच्याकय जायना, आमगेलें आमीच मेळोवंका अशें आसता. तर हांगा तांणी सांगलें कलकले प्राणी मात्र ब्रह्मांडांत भय्यानेच व्यापून गेले ते. निर्गुण पद शाश्वत असं म्हणतात ती, अनंतच म्हणतात ती आणि तितलेच फक्त भयातीत असं जाल्यार थंय ताजो विचार कशें करचो. निर्गुणा विचार करूं वचूल्यार
तांतू कल्ले आमकां कळनाची कल्ले म्हळ्यार कल्ले दिसना दिसता तें सगळें द्वैत दिसता. खंय पळयता थंय भय्य, खंय पळयता अनिश्चितता, खंय पळयता इनसिक्युरिटी, पयशाची इनसिक्युरिटी, क्लायमेटाची इनसिक्युरिटी, आनी कल्ले अध्यात्मिकात पयलीं कोवीड म्हूण आयलें. तें अध्यात्मिकय आसा आनी आदिभौतीकय आसा. आदिभौतीक म्हळ्यार भायले सर्कमस्टन्सीस आमी ती आमचेर कसले संकट येवचे. आतां भायले ते किटाणू विशाणू जे काय आसात ते आयले आनी कोवीड येवन आमकां सगळें शरीर व्याप्त केलें. कितले लोक गेल्ले. दॅट इज आध्यात्मीक. सगळे रोग खंयचे जाता ती हें सगळें तें आध्यात्मीक. तशी आदिदैवीक आमी समवाग नाल्यार मुखार कल जावचे हाजी भय. काय पाया म्हळ्यार जमीन तरी आसा आमगेल्या कल्ले गोतना आमी खंय वता ती कल्ल करता ती आमगेल्या आमकां गोतना. साधू संत म्हणटात एक हांणी साधून म्हणलेलें आपणाक हे सगळे लोक पळयले की न्ही बरी निदान तूं उठा न्हू अशीची बरळटात न्ही एक मनुष्य की दारू पिवन बरळटा ती तशीशें दिसता ती. कल्ले कल्ले उलयतात बा ज्ञान उलयता ती हें उलयता ती पण तांकां अनुभव आयिल्लो आसना. तर ताजे खातीर जाणकार कोणी मेळकान वता न्ही तेवूय मेळना ती. मागीर तांकां सगळे कडेन द्वैतच दिसता आसा. सुख दुख्ख पाप पुण्य हें तें हें अशी एकच म्हणून कल्ले हें जायनाची. बंडल ऑफ थॉट्स संकल्प विकल्प. संकल्प करूं गेल्यार पयलीं विकल्प मत येता. अयो हांव करूं वचूल्या खरें बरोबरच न्हू हें फाय अशी जाल्यार फाय तशी जाल्यार सादे आमगेले प्रोग्राम कल की अरेंज करता आसा ती तांतू च्या सांगचे हाजे खातीर ताजे एक मस्त विजृंभण जालें. म्हळ्यार ते च्या पिवच्याक मागयलो तान वेळेर हाडना जाल्यार कशी थंड जाल्यार कशी हें कशी अरे कितले आमी विचरवणटाची करची कसल्या वेळ घालोवचो तांतू अशी दिसता. त्या पेक्षा निर्गुणाच विचार करुया आमी. निर्गुणा विचार म्हळ्यार कसलें आतां भय किंवा संवसार म्हळ्यार द्वैत भावन आमी द्वैतान थंय जन्म आयली. मूळ माया हान तूं पयलीं द्वैत आसा जाल्यार तिगल सस्वरूप जें आसा स्वस्वरूप तें निर्गुण आसा. निर्गुण परमात्मा तांतू थांव ती आयल्या त्यामुळे तिगल सगळे गुण जे हांत आसा ती जे आसताची निर्गुण परमात्म्यान तूं त्याच आसा ती गुणातीत म्हणटात आमी जाल्यार इतले गुण आसात की ताजे भायर त्या गुणा भायर आनी कोणें वचूंक शकना. सगळे कड भरलेले आसता निर्गुण थंय द्वैतची ना. तावळ हांगा ताणें सांगलें जाल्यार आमी भयेन व्यापलेले तापत्रयाने भंय की नाही. तरी आत्ता हांवें सांगलें भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे भयातीत ते संत आनंद पाहे. जया पाहता द्वैत काही दिसेना भय मानसी सर्वथाही असेना. आता हांगा तांणी एक हें सांगल्या की मृत्यूशिवाय ह्या जगांत दुसरें कल दिसता वय की नाही. भय कल्ल्याचें हात पाय आशिल्ले लोक हात पाय नातील प्राण्यांक खातात. सबळ लोक बलवान आशिल्ले लोक फिजिकली मेंटली दुर्बळांक खातात. संवसारार रीतच न्हू ही. तशी द्वैतांत थावन भय निर्माण जाता. एक सबळ आस एक दुर्बळ आस एक पैसेवाल आस एक हें आस एक शिक्कील आस एक अनाडी आस म्हळ्यार खंय कमी दिसता तांतूय कळ्ळें जाता. शत्रू मित्र हें तर द्वैत जाल्लेंची पण स्वतागल देह मगल स्त्री मगल पुत्र मगल इश्ट मित्र घरदार हाजे विशयी आमकां मोह येता भंय आसता ताजे बद्दलय. केन्ना आपणा बायलेन सोण वचुल्यार किंवा सोण वचुल्यार म्हळ्यार फिजिकली सोण वचुल्यार तें एक भंय आसता. आपणा पलटीन वचुल्यार आपणाक कशें जातलें तिगल बद्दल प्रेमा पेक्षा आपणाक कशें जातलें हें पयलें आसता. कळ्ळें कडेरी स्पृहा म्हळ्यार इच्छा नाना नमुन्याच्यो तशी लोभ हे विकार आमकां एक समजिवाक त्रास दितात वय की नाही. तांतूय हे हॅव्स आनी हॅव नॉट्स दोन कॅटेगरीज जाल्ले. आत्ता तेमी ह्या कलियुगांत अर्थांत मिडल क्लास म्हणून एक बर्गर निर्माण केला. सँडविच करतात न्ही फॉरेनांत हल्ली बर्गर सँडविच म्हणटात ती कसल्याचे बर्गर असते चिकनाचे असो व्हेजिटेबल कटलेट असो आणि ताका बर्गर म्हणटात. त्या दोन ब्रेडा मध्ये ताजी सँडविच करून निर्दयपणे खातात. तशी आमगेल मिडल क्लास म्हळ्यार अशी जाल्या
की दोन्ही बाजूंनी आमकां खातात धरून घेवन. सगळे नमुन्या भय. पयस कमाल्यार टॅक्स कितले गव्हर्मेंटाल बोर्डार कितले घालचे. आणि ते टॅक्स भरून परत सिनियर सिटीजन्साक कसलो फायदो विशेष मेळना. कसले मेळना. एज्युकेशनान तूं चेडवान तूं कसले मेळना. हेल्थाच्यान तूं विशेष कसले मेळना. वचूल्या खंय की फ्री चॅकअप म्हूण आशिल्लें थंय आमी वचूली मेळटा म्हूण पळोवया म्हूण. पळयलें थंय ही लायन ECG मुख्य काडचो आशिल्लो. ताका ना लायन तूं राबका म्हूण 4 तास लायनी राबिली तर काय आमगेलो नंबर येनी. भूक लागिली, जेवणाच कसले अरेंजमेंट नाशिल्लें. परत घार आयली रिक्षा करून. म्हळ्यार असले नमुन्या फुकट सर्वीस. फुकट सर्विसी अशें आसता. तेमी ठरयलें फुकट म्हणून खंय वचचें ना, कान्ना खडो. हां तरी आतां तांणी सांगल्या की हे द्वैतामिती भय उत्पन्न जालें. कळ्ळें. निर्गुण ब्रह्मा व्यतिरिक्त दुसरी कसलेंच ना हें जेन्ना आमकां ताजी प्रचीत येतली की त्या वेळा पूर्ण आमगेलें भय ना जातलें. अभयम वै प्राप्तोसी जनक हें याज्ञवल्क्यान जनकाक ब्रह्मज्ञान सांगून आशिर्वाद दिलो. तशी अभय जावंका. अभय अभय खंय आसता. भय खंय आसता. खंय द्वैत आसता थंय भय आसता. जर एकच एक आसत तर कोणागेल भय कसल्याच भय जे कायम आशिल्लें आसता ताका कसलें भय. जाल्यार ते पावची कशी. ताजे खातीर आतां 136 दोन आमी चालू केला वय जाल्यार 141 जो श्लोक आसा न्ही 141 तांणी गमतोच उपाय सुचयला. आमी हेचे पयलेचे सम वाचच्या नाश ना जाल्यार ताजेर चिकेच कॉन्सन्ट्रेट करुया त्या 141 श्लोकाचेर. भय संसारू म्हळ्यार द्वैत. द्वैता भावान कुंटली की संसार गेलो. आतां खंय द्वैत आस की थंयच भय आसत. प्राणी मात्रांक द्वैतामीक भय दिसता न्ही. एक दुसऱ्याक खाता दुसरो ताका पळोवन धांवन वता. तो पयल्यान ज्यान खाल्लें ताका आनी तिसरो खाता. जिवो जीवसे जीवनम न्ही आमीच म्हणटा ती. आमी फिश खाता ती जिवो जीवसे जीवनम. जाल्यार आनीकय जीवन आसता. मनाचें जीवन नाकवें. मनाक नाकवें जीवन दवरचें. मनय भय्यान व्याप्त आसत. मुख्य म्हळ्यार ह्या मनोबोधाचे इप्सीत हें की मनाक समर्थ करचें. मनाक समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ्यार कल्ल तो करता तो समर्थ रघुवीरू करता कल्लें मनोबोध सांगून. स्वामी हे समर्थ रामदास स्वामी आणि राम श्रीराम एकच. ते मनाक समर्थ करतात म्हळ्यार नेमके कल्ल करतात तर तांतुतांनी हें भय वच खातीर भय वच खातीर ती 5 पंचसुत्री सांगल्या की ते म्हणटा ती कोणाल मन समर्थ आस की तो समर्थ. आतां मन समर्थ आस म्हळ्यार कशी. आमगेलें अनकंट्रोल्ड मन आसत. आमगेले मनाचे हे रिमोट म्हणटात न्ही ते आमचलें ना. आमचलें आसता न्हय. चेडवांक हातांत आमी कशें दितात पळय वाट्टेल तशी टीव्ही. तें नुस्तें एक चेडूं आशिल्लें एड मात्र पळयतालें. एड मात्र पळयतालें आनी मेन प्रोग्राम सुरू जालो की बंद करतालें. अशें चेडवांगेलें हें आसता. आनी आमी एड जाली की भाजी फोण्ण घालचें अशी म्हळ्यार एकूण गुंतून रबता ती तांतून. तरी अनियंत्रीत मन आमकां कसले खंयचेय कंट्रोल करूं जायना. दिसदिशील आमकां जाय. दिसदिशील आमकां जाय. मस्त जाय. नियंत्रण म्हणून ना. त्या मनाक नियंत्रण अलम आतां पुरो म्हणून खंयचें खरें जाय थंय लक्ष दिवंका म्हूण अशें तांणी सांगलें. तर ताजे खातीर मन पालट काम गेलें. मनाचे आत्तांच गूण कशें आसा ती अनियंत्रीत आसत. ताका समर्थ करचें म्हळ्यार थोडें नियंत्रण जावंका. आनी दुसरें कल जाय की आतां समजा तुमगो तसो दासबोध वाचलो आनी मनाचे हाजे कले श्लोक वाचलो की तांतूं तेंची सांगिल्लें आसता. ते मनाक समर्थ करता ती. तर कोणाल मन समर्थ जालें की तागेलो कल जाता. आमगेलो प्रवास सुरू जाता अंतरयात्रेचो म्हळ्यार आनंद यात्रेचो प्रवास सुरू जाता. मनाचेर नियंत्रण आयलें. युक्ताहार विहारस्य मनाचेर नियंत्रण आयलें
की आमगेल प्रज्ञा प्रज्ञा आशिल्ले. प्रज्ञा म्हळ्यार बुद्धी. बुद्धी निर्णय घेवंक कितें, बुद्धीक निर्णय घेवंक जायनाशिल्लो. कळ्ळें? हें मन एक पंथ हे विचार दाखयता, एक पंथ ते विचार दाखयता. मनाल काम विचाराचे फायल उगडून बुद्धीला दिवचे, आतां ताणें कल घेवचे पळय म्हण. एक पंथ हें, एक पंथ तें. मन बुद्धी कन्फ्यूज जाता. जाल्यार एक पंथ मनाचेर नियंत्रण आयिल्लें. आमी नेमके कल्ल करता आसत, कल्ल्याक करता आसत, कशी करता आसत, वेदर इट इज गोईंग टू हेल्प अस, हो विचार आमी करपाची. आमगेले जुने ठेवणे म्हळ्यार आमगेले हें कल्लें ध्येय कल्लें आसा, ध्येय कल्लें आसा आत्मज्ञान मेळोवंक. तें आत्मज्ञान म्हळ्यार आमगेले पिड्यान पिड्याचें तें कोणें दिवंक म्हूण ना, आमगेलेंचेंच तें, आमगेलेंच तें आत्मज्ञान, दुसऱ्यांगेलें न्हय. ताजी कल करका. तेका दुसरें कोणें दिवंक म्हूण ना, जाल्यार आमगेलें आमकांची चोरलेलें वर जालें. कळ्ळें? म्हळ्यार तें भितर आसा. आनी तेमी ती हांगा समर्थांनी तो एक श्लोक घेतला 141. ताचे पयलीं मन समर्थ जालें, मागीर प्रज्ञ समर्थ जाता. प्रज्ञ समर्थ जालें की कल जाता की कशी काम करता म्हूण समज कळटा. कर्म समर्थ जावंक, मनाचे कर्म आमी कल करता ती ते समर्थपणे करूं शिकता. म्हळ्यार बुद्धी समज काम करता, व्यवहार हें चातुर्य आसता, ताच्यान आमी समज करूं लागता. तशी स्वधर्माची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा म्हणटात. ते स्वधर्म म्हळ्यार कल्लें. आमगेले धर्मगुरू आमकां सतत सांगता आसतात, स्वधर्म 100% दिवन करात. तुम्ही खंयची कुळान जन्म आयल्यान ती तुमगेलो स्वधर्म केलो, ब्राह्मण असल्यार आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म सगळें ते करात आनी 100% दियात. तर ताच जे कर्म फळाचो त्याग करात, निरपेक्ष कर्म करचें. निरपेक्ष कर्म म्हळ्यार कळ्ळें, कर्तव्य म्हूण केल्ल्यार तें करचें, तें आनंदान करचें. आनी तो घडोवन घेता असो. हांव करना, करून घेतलो, येस हांव करता, जाल्यार म्हळ्यार ताणें करून घेतलो विंगड मनुश्य. हे भावनेन जर केलें न्ही तरी तें बरें जाता. जालें तर की समज 100% दिवंक जाल्यार शरीरय समर्थ आसता. म्हणून समर्थांनी मारुतीगेली उपासना सांगल्या, वय की न्ही, युक्ताहार विहार सांगल्या, आनी देहे दुःख ते सुख मानीत जावे हें सांगल्या. आनी कड्डेर 5वें म्हळ्यार स्वताला आनंद जे करचें तें आनंदान करता. सुख दुःखान गुंतून पडणे, गुंतका सगळें करता. जाल्यार आमकां तांणी पयलें सांगल्या की 3 कॅटेगरीज आसत आमगेल्या आयुश्यांत, अवस्था आसत आमगेल्यो. कळ्ळें? निद्रा, स्वप्न, जागृती. गाढ न्हीद पडल्या कल्लें कळना, पण उठायना पडे म्हाका गाढ न्हीद पडलेली हें आमकां कळटा, कळटा तें जावंका. आनी स्वप्न पडल्यार एक एक फावट स्वप्न समज उडास येता, जाग जालें की स्वप्न ना जाता. तशी जागृती. आतां आमी जागृतीन तसो जाग आसा ती कलकल हें विवेचन चल्ल्या, हें चल्ल्या, जाल्यार समर्थांगेलें म्हणणें आसा हेंवूय एक स्वप्नच आसा. तुमी देह दवरचे भितर तें स्वप्न ना जाता. तेमी ती तें जागृती म्हळ्यार पूर्ण स्वप्न ना जावचे पयलें, देह पडचे पयलें समज जागृत जायत. जागृत उत्तिष्ठत जाग्रत वरा निबोधयत. स्वामी विवेकानंद सांगतात की तुम्ही उठायाती, जागृत जायाती आनी तुमगेल खातीर तुमी कल खातीर आयिल्ली हें पळयात. हें मुख्य. तेमी जुने ठेवणे म्हळ्यार तें की हांव म्हळ्यार कोण, हांव म्हळ्यार कोण तरी तोच जुने ठेवणे. आतां हांगा तांणी सांगल्या ब्रह्मरूपता म्हळ्यार जुने ठेवणे, ब्रह्म परब्रह्म म्हळ्यार जुने ठेवणे. कळ्ळें? आतां तुमी म्हणटले हें जुने ठेवणे खंय बा पळयनीची, पिढ्यान पिढ्या एक दागिनो चलन आयला. आतां हांव पयलीं ते लॉकरांत थंय वचूली उगोवन पळयल्यार म्हळ्यार कितले दागिने आसता ते दवरलेले, एकय पंत घालगे न्ही, एकय पंत ताजे इन्क्विजिटीव हें सुद्दां दाखयना, औत्सुक्य दाखयना, कुतूहल ना, कॅन्की केल्लेले आशिल्ले गोत्त आशिल्ले, खंय दवरल्या म्हूण एक नमन्या उदासीन.
पण पयरी पळोवया म्हूण वचूले रे, अरे रे इतलें स म्हण. तर पयलो विचार केल्लो आतां एक नमने हें दास बोध आयकून आयकून त्या दागिन्यांत मन तितलें ना. जाल्यार वेव्हार आस कांय नातरांक दिवच्या जाता, सुन्नांक दिवच्या जाता, चेडवांक दिवच्या जाता अशें म्हणून आशिल्ली तशी दवरलें. एक सुद्दां घार आनी तें घाल गे मेळून मनांत येनी ताजे वेल मन तितलें उडलें. म्हळ्यार ताजे देहाचे जे शृंगार करून कल करता जाल्यार हें जें आस ब्रह्मरूप जें आस जुने ठेवणें हो अशी दागीन आस की तो लॉकरांत दवरला ताजेवारीची. खंयचे हाजे लॉकरावारी बँकाचे लॉकरांत ताणें दवरतात न्ही दागिने, तशीच तो लॉकर आस. तर तो आमगेल हान तूं आस ताजे बागेल उगडे आस तरीकय कोणाक तें मेळना. हें म्हळ्यार बागेल उगडे आसना तरी तें हें जावंका न्ही भितर वचका कल्ल्याक मेळना. कल्ल्याक आमकां तें मेळना. आमगेलेंच आस कोणें उपकार ना, नवीन मेळोवंच ना तें. जाल्यार ताजेर कल्ल्याची पडळ आयल्या तरी अहंकाराचें आयल्या. आतां अहंकारा पडद कोण दूर करता? आमगेलें आमकां दूर करूं जायना. पळयल्यार कल्ले करूं गेल्यार यो बा भय्य दिसता. कोणें अपमान केलो की देवा थंड शेळ उदक घाल वर जाता. मात्यारी आमी कले बरें करच्या वच्चें चेडू बाळ आजूबाजूची निंदाच करता. ती निंद पचोवंका म्हणटा ती. आमी मॅच्युरिटी येवंका आध्यात्मीक तर आमकां समज ती चेडवां दाखोवन दिता ती की आमकां अजुनी मॅच्युरिटी येयनी म्हणून. तर येवंका न्हय मागीर येवच्या कल करचें. तर मीपणाच पडदो आड जाला न्ही तो दूर करता. तो दूर करच्याक कसले जायी? मीपणाच पडदो दूर करचे खातीर कसले जायी? तर ताजे खातीर पयलीं आमी हें करता. तें मीपण म्हळ्यार कसलें म्हूण पळोवंका न्हय आमी. जीवा श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगोनी गेले, परी जीव अज्ञान तैसेच ठेले. आता हांगा तांणी सांगल्या की देहे बुद्धीचे कर्म खोटे टळेना, जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. कशें तें? मध्य कोण येता? आमगेलें धन. स्वराज्य तशी हांव स्वता म्हाका स्वताक हांव स्वता पासून चोरून घेतिलाच. मगल दोळ पळोवच्या म्हाका कांडेची गरज आसता. मगल तोंडाक कले घाण लायले पळोवच्या म्हाका कांडी लागता. वय की न्ही? आमी आमकां स्वताक पळोवच्या शकनात, आमी दुसऱ्यांक पळयता ती. जाल्यार आमगेलें तोंड आमकां दिसना, आमकां पूण लागता. तर ते जर जाणकारागल नजर आसलेली आमकां इजिली ते दाखयता ती. मन दाही दिशा फिरे म्हणटा ती. तो रहिमू हें सगळें सांगता ती. तुमी जप माळ ताणटा ती, जप करता ती. मन चहू दिशा फिरे, दाही दिसो फिरे जाल्यार तरी भगवान मेळना. कल्ल्याक गुरू सांगता ती की देर इज वन मोर दिशा. 11वी दिश आसा ती भितर वता. तर भितर वतना कल्ले आड येता. आतां तुमी सांगता 4 वाणी सांगले हाजे खंयचे पयलो श्लोक केलो आसा गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ तो निर्गुणाचा आरंभ आस. नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा. तर ते चत्वार वाचा तर प्रज्ञा जागृत जाल्ली मन समर्थ जावन की कल जाता की कल्ले अशी पट्टकन उत्तर येता. स्फुरण जाल की लगेच संत आसत न्ही तांकां काव्य आनी स्फूर्त अशी म्हणटा सगळें पाठच जाता. सुस्त तें पाठच जाता. अशी कशी जाता? आनी आमी मात्र म्हणटा ती की विचार करून उलोवंका. स्फुरण जाली की त्या पश्चंतीन थाण पळोवचें बरोबर आस की ना, आतां उलयल्यार जाता की ना हो सगळो विचार करचो. कड्डेर त्या मध्यमेन थाण ताका शब्दरूप कशें दिवचें, वाक्य दिवचें कशी, आनी कड्डेर त्या तोंडा वाटेन भायर काडचें. आनी तरी खात्री ना समज जाता की ना भितची. तर भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे. तर इतलें भंय आमकां. जाल्यार संतांक तें भंयच ना. तांगेल स्फुरण जाल की उत्स्फूर्त भायरच पडटा ती शब्द. कशी भायर पडटा ती? कला म्हळ्यार तांकां न्ही ते हें तरंग निर्माण जाल्ले, स्फूर्ती निर्माण जाल्ली
की झर्कने सरळ वैखरीन थंग येता. ट्रॅफिक क्लियर, खंय सिग्नल ना, खंय अडथळे ना, ती ट्रॅफिक जॅम ना. आमगे सगळं रस्तो ट्रॅफिक जॅम कायम अहंकाराचे. अयो हें केलें अशें जातलें, तें केलें तशें जाता की सगळे कडेन आमी राबून राबून वतात. आमी पदयात्रेंत वतना खंय निंबळ्या सरबत पिवच्या राबली, आणिकल पिवच्या राबली, जेवणाक राबली, गप्प मारूं लागली, पांय दुखले म्हणून बसलीं. हें आवश्यक आसता म्हळ्यार हाजें संवसाराच्यान तूं जाल्यार संतांक गेले आमी निर्भय जावन मुखार येवच्याक जाणकारागल गरज लागता. जाणकारागली कल्ल्या म्हळ्यार ना जाल्यार कल जाता. आमकां ते सांगता ती देहे बुद्धीचे कर्म खोटे ते टळे ना. हां, जिवा श्रेष्ठ जे जाणकार आसा ती स्पश्ट सांगून गेले, गडगडे सांगता ती अशें करी तशें करी, नाम घे, नामांत रम. हां, सदा नामांत रमता तो राम, तो राम म्हणून. जाल्यार आमी रमना ती, आमी राम राम म्हणटा ती, पण रमना ती. रमनात म्हळ्यार कळ्ळें, तांतूं एक जावन वचें, त्या नामांत इतलें आवडीन नाम घेवचें की रामाल्याक संवाद जावंका. तुटे वाद, वाद तुटका, संवाद तो हितकारी. आमगे सगळे रामा लागींच संवाद करचो. दुसरे कल्ले आमी नाम घेवच्या बसले की दुसरे कल्ले मनांत येवं नये. प्रॉब्लेम सुद्दां आसले तरी ताका सांगचें, तुगेल चरणाचेर दवर बाबा, तूं पळोवन घे. प्रॉब्लेम्स आसता ती, तर तो पळोवन घेता आनी कड्डेर ताका सांगलें न्हय ताजेर विश्वास जाय. किंवां आमगेले गुरूंक सांगचें, तर गुरू सगळ्याचें उत्तर दितात. तर जाल्यार समर्थ अशी हज्जान पाप तांकां वायट दिसता. ते सांगता ती इतले श्रेष्ठ ते स्पश्ट सांगून गेले, परी जीव अज्ञान तैसेची ठेले. अज्ञानी असत तशी असत, तांच्यान कलो फरक पडना. जाल्यार आमगेल तशी ना. आमगेल ग्रूप तशी ना. हां, काल म्हाका एक सादीक एक फीडबॅक भोव गमट मेळ्ळें. इतली म्हाका खुशी जाली. खरेंच सार्थक जालें समर्था, श्री समर्था सार्थक केलें तूं शिकोवन म्हणून हांव म्हाका मनांत विचार आयलो. आनी आत्तां आमी एक काम करता म्हळ्यार जें आमी शिकले थोडे थोडे शिकवीत जावे. शहाणे करून सोडावे सकळ जनक. तशी कोणाक आमगेलें मॅन इज इम्पॉर्टंट ओनली इन द सेन्स दॅट ही ॲक्ट्स एज अ प्रिवियस जनरेशन, लिंक बिटवीन प्रिवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन. तरी आमगेले एक मद्देचे सँडवीच असं आमगेल पिढीचे पयले पिढीने आमकां जें दिल्लें ते संस्कार आमी थोडे मट्टाकपणी चेडवांगल कान्नार घालतात. आतां आमगेलें जाल्लें एक पांय तो एक पांय वयर आसा मस्त जाणांगलो, कळना केन्ना कोण खंसूयतलें म्हण. जाल्यार ताजे पयलें एक तर आमी सुटका पयलें, आमी ती कला आमी आधी केलें मग सांगितलें. आमी करका दुसऱ्या हातान कोरोवन घेवका, कोरोवन घेता घेता आमगेलें घट्टी जाता. जशी आमी म्हणटा ती शिक्षक आनी स्कुलांत वता ती तो अ आ इ शिकयता, ABCD शिकयता, ताका येना वे ABCD, ताका येता, पण तो ते चेडवां शिकोवचे खातीर करतना बोर्डार बरोवन तागल अक्षर सुद्दां गमटें जाता. तशी शिकयता आमगेल्या मनांत परत 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 तेंच बसता आनी देहबुद्धी आसा न्ही ती वत्ता. देहबुद्धीचे कर्म खोटे टळेना, जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. कल्ल्याक आमकां आकळन जायना आनी तांतून सुटची कशी ते सांगता ती आमकां हें सोप्पन देहबुद्धी आसा न्ही, हांव म्हळ्यार फक्त देह, हें एक जागृतींतलें सोप्पन आसा. ही न्हीद आसा, ही तमोगूण आसा. देह आमकां वापरच्या दिला, आमी गमटे करून वापरका, पण त्या देहांतल्यान आमी भायर पडनात न्ही. सगळे कडेन भायर पडूंक जायना. तेमी ती आमकां दिसता हो देह म्हाका वापरच्या दिला न्ही, म्हाका आंदण दिला. आंदण दिला, लग्न जातना आंदण दितात न्ही तशी. तर तो देहही रुबाब दाखोवच्या लागता. त्यावेळी देहबुद्धीने बांधला तो विवेके मोकळा केला. विवेक म्हळ्यार कळना म्हणे ताका शिकोवंका, कशी शिकोवंका. अरे तूं हांव म्हळ्यार देहची म्हणटा, तुगेलो मालकी हक्क आसवे, कले डॉक्युमेंट आसवे तुल्यागी कोणे दिल्लेले. हां, देवान बरोवन दिलें हांवें हो देह तुकाच म्हूण दिला, तुका दिला जालें, पण मालकी हक्क ताल्ले आसा. आंदण दी न्ही, वापरच्या दिला, केन्नाय काण घेवचें शकता.
आणि त्या मी तिथ्यान कळका म्हणून मुट्टू असणे मुट्टू म्हणटात ताका, की जे इम्पॉर्टंट थिंग्स आसा ती देवान आपणाल्याक दवरून घेतले देहाची खंयच्योय क्रिया आमकां करूंक जायना ती आमी खावची म्हूण तोंडान घालता ती पचन कशें करचें तें आमचें जायना. सांस म्हळ्यार कळ्ळें, श्वास घेता ती, तर श्वास कशी घेवचे हां ते आपोआपी येता ती, ते कशी येता तें आमकां कळना, फक्त श्वास केन्ना चलना तावळ आमकां इमिजिएटली कळटा श्वास चलना तें कळटा. तशी खंयचें रक्ताभिसरण कितले नमुने त्या देहा बद्दल सांगू गेल्यार मस्त इतलो गोमटो देह, पण सगळ्याच्या मालकी हक्क त्या देवाने मूळ मायेन आपणाल्या दवरून घेतला. तिगल हक्क तो, ती चलयता, ती अंतर्मन हें जावन न्हू, ती मन जावन न्हू, ती तिगल स्वरुपान ती आस, मूळ माय आस, त्या मूळ माया मनान घुसून चलयता. जाल्यार मनात संसर्ग जाल्यार मन दुधारी हें ताका कशी वागची म्हूण समकळना, चंचल न्ही, भोव चंचल. तेमी ती रिमोट आमी तागेल हातान दिवं न्ही. आनी आमी केन्नाय आमकां कळका की कोरोन घेतलो तो असो, हांव सगळें करता म्हळ्यार देह बुद्धी हांगा विवेके मोकळा केला म्हळ्यार कळ्ळें. खरें म्हळ्यार देह बुद्धीन आमी कोणें बांदून घालनी, आमी स्वताक बांदून घाल. तो विचार का, अरे तुगेले आमी हांगा तस न्ही खेळू वचुलेली ते गुरुपरंपरा चरित्र हांतू आमगे चित्रापूर सारस्वत गुरुपरंपरा चरित्रांत तसं की हांव सुद्दां 2 चेडवां घेवन शेजारा वचून खंय अशीच गप्प मारशात, ते तिनी येवन पाप तांकां हें दिलें, कल म्हणटात तें खेळणी दिली आयल्यान. तिगेल चेडवांगेल आसतली ती दिली खेळूक. तर ती घेवन खेळतना हें म्हाका जाय तें म्हाका जाय झगडीं मारता ती, एकमेका छातीर बसून गुद्दी मारता ती, झगोवन घेता ती, कोण खेळची कमी झगडी जास्ती. शेवटी आवाजू गलाटो, ती कितली बेजार आयलो, ती म्हळ्यार ना गो आपण वता. आनी तिने चेडवां सांगलें दवरात ते थंय, तुगेलेय न्ही तागेलेय न्ही, त्या पाच्ची घालता तिका दी परत आनी थँक्यू म्हणा आनी सॉरी म्हणा झगडी मारलेले खातीर, हांगा तुमी त्रास दिलो झगडून. तशी पृथ्वीक भार जायशी आमी झगडटात, हांव हें म्हाका जाय तें म्हाका जाय. तावळी एक फंता गुरू येवन सांगता, ती आमगेली माऊली, जगी जाणता पाय त्याचे धरावे. तेमी जो जाणता सद्गुरू तागेल पाय धरल्यानी तो येवन सांगता, बाबा रे चेडवांनो हें तुगेलें न्ही तागेलें न्ही, तें परमेश्वरागेलें, मूळ माये गेले आमगेले अंतरात्म्या गेले ताका दिवचें सो. तेमी ती गपचूप झगडे मारनासतना ताजो उपयोग करून घेता, आनी ते वायट करूनय उपयोग ना, वायट जावन उपयोग ना. समज दिवंका बऱ्या अवस्थेन तूं तोडचें मोडचें अशें करचें ना, तेमी ताजी काळजी घेवंका. आनी हें सगळें सांगना फुडें गुरू अंजने वीण ताणें सांगलें की मना दास सायास याचे करावे, जनी जाणता पाय त्याचे धरावे. गुरु अंजने वीण ते आकळेना, जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना. हांगा पयलेच ओव्यान तांणी श्लोकांतू कलकल मी तेमकां मेळना हें दिल्या, जाल्यार 141 श्लोकांतू ते कशें मेळटले तें दिल्या. हे सगळे 137 पळया ती. जीवा श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगोनी गेले, परी जीव अज्ञान तैसेच ठेले. देहे बुद्धीचे कर्म खोटे टळेना, देहबुद्धी कर्म फट्टी ते आमकां टाळच्या जायना. आनी तेमी ती ते देहबुद्धी काय वचून वचना, उबजत धोरण 12 दिसा नांव घालत धोरण, थोडे 2 म्हयने चेडूं जाय 2-3 म्हयने ते समजता, ताजे नंतर ते चेडा समज जाता देहबुद्धी भक्कम जावच्या लागता. तशी तें मरसरी कडेन 13व्याक 12 जाल्ले की 13 दिसाक तें नांव गायब जाता. तो सरी देहबुद्धी कल्ली केलें तुमी देहबुद्धी घेवन, ते कर्म फट्टी, तेमी ती नुकसान आमगेलें कल जाता. हांव स्वताच परमेश्वर आसा
आणि मगल भितर हांव बसला. अरे मगल कोणकी एकलो पाप एकल्यान मस्त धन आशिल्ले श्रीमंत मनुष्य. हां, ताणें पूर्ण दवरलें घरा भितरीची धन पुरे. आणि त्या राशीर बैसून तागल चल्लो तो अचानक गेल्लो, ताका सांग गो ना. त्या राशीर बैसून तो भीक मागतालो. कळ्ळें मागीर वयर केले पयशेच नाशिल्ले. तावळी त्या बापसूगल फ्रेंड एकलो आयलो मेळूक, हाक मेळूक कंडोलन तिंच्याक. तर तो म्हणलो, अरे तूं आनी भीक मागता कल्ल्याक? करोडोपती तुगेलो बापूसू. तान्ने दाखयले जुने ठेवणे खंय आसा म्हूण. तशी गुरु जनी जाणता पाय त्याचे धरावे, मना दास सायास याचे करावे. जनी जाणता पाय त्याचे धरावे, गुरु अंजने वीण ते आकळेना, जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना. आता कशी कळता जाल्यार कळणी जाल्यार कसकस जाता. हां, भ्रमे नाडळे वित्त ते गुप्त झाले. आमगेल खरे धन असं गुप्त जाऊन पडल्यात, गुप्त धन ते जीवा जन्म दारिद्र्य ठाकून आले. देहे बुद्धीचा निश्चय ज्या टळेना, ताका जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. देह बुद्धी निश्चय निश्चित हांव म्हळ्यार अमुक इतल्यांची. आता ते काडची कशी ते मीपण अहंकार मध्ये येता. ते कशी काडचे ताजे खातीर सज्जनांगेले विशेष करून सज्ञानी तांगेल मागची वचका लागता. अहंकार हो असणे जाणते लोक हांगा सज्ञान म्हळ्यार शब्दज्ञानी नाही. शब्दज्ञानांक म्हाका मस्त ज्ञान आसा, मस्त साधन करता. हाजी इतलो व्हड अहंकारू तो ब्लड कॅन्सर जाल्ले वरक. गोंदवलेकर महाराज सांगताले, बाकीच खंयचोय तुमकां अहंकार जाल्यार काडू जाता. पैशा अहंकार वता, प्रॉपर्टीचे अहंकार वता, हां, इवन देहाचो अहंकार वता. जाल्यार हांव इतली साधन करता, हांव इतलें नाम घेता, म्हाका इतलें कळ्ळ्या, म्हजेर गुरूंगेल कितली कृप आसा. ते जो दुसऱ्यांक दाखोवच्या वतकी तो ब्लड कॅन्सरान सफर जाता, ताका उपाय ना, उपायूय ना. भयंकर घातक रोग तो अहंकार. तश विशेष करून तो ज्ञानी लोकांगेल मागशी लागता. आणि तो ताका ब्रह्मभावाच्या आड येता. त्यामुळे इतल्यार थंय सगळे श्रुती स्मृती पुराण सगळे स्टडी केले, सगळं जालें, तरी पण तो ते ओलांडचे शकना. अहंकाराक ओलांडचे शकना तो. म्हळ्यार कितले ते कितले काडू वचके तितले आनी येता, आनी येता, आनी येता. इट इज द अनवॉन्टेड ग्रोथ. तो एक फंत ग्रो जावचे जाल्यार की आमकां आट्टाप सुयना. हां, त्यामी ती तांणी सांगल्यार मीपणाचेर पयलीं त्याग करात. त्याग कशें करचें तर तांणी हांगा सांगल्या, मीपण कैसे त्यागावे, ब्रह्म कैसे अनुभवावे. दासबोधांतू विचारल्या 8वे दशकांतू. मीपण कैसे त्यागावे, ब्रह्म कैसे अनुभवावे. कळलं तरी समाधान कैसे पावावे, कोण्या प्रकारे. 7वे दशक 7वे समास. त्यांनी सांगल्या, ब्रह्म नाही नवे जुने, सर्व काळ अखंड एकाकी एक जिन्सी असं ब्रह्म म्हळ्यार. तरी वय आमकांय ब्रह्म जाईल, पण आमगेलो अहंकार वचना ना. मग तरी कल करचे. समर्थांकच विचारया, जाणत मेळ्ळा तर मी पण कैसे त्यागावे हो, ब्रह्म कैसे अनुभवावे, समाधान कैसे पावावे. समाधान कशें म्हाका मेळटले, खंयची कल्ली केल्यार म्हाका समाधान, शाश्वत समाधान मेळटलें. आतां थोडो थोडो समाधान मेळटा जाल्यार पूर्ण मेळना. हें तांणी सांगलें, पूर्ण समाधान मेळना. तर तांणी सांगलें, मी पण जाणून त्यागावे, ब्रह्म होऊन ते अनुभवावे, समाधान ते पावावे निसंगपणे. हो भयंकर महत्वाचा दासबोधांतलो श्लोक असो. मी पण कैसे त्यागावे, मी पण जाणून त्यागावे. आज जाणून कशी त्यागावे, जाणचे म्हळ्यार कलकोरका जाणचे खातीर, शत्रूक जाणचे खातीर कोणे पुणी हेर लागता, वय की नाही, हेर लागता. ते तागल्या गोटांत वचून तो खबर काडटा तांगेले कल्ल चल्ल्या शत्रू गले. तशी आम्ही नाम घेवच्या वचुल्यारी नाम हे कैलास जीवनावरी सगळी कामं करता.
ते दूतागल काम करता, हेरागल काम करता. तस तो आमकां प्रत्यक्ष दाखोवन दिता की आमगेल खंय चुकता असो. तर शत्रू गेले सामर्थ्य कितलें आसा हें आमकां कळले शिवाय, म्हळ्यार शत्रू इज अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल, खंयच्यान खंयची शस्त्र काडत म्हूण कळना. एक एक रोग असे असतात न्ही, अरे आतां बरी जाली, एकेकांक पिवचो रोग आसता, हो एकदम सोबर असो, केन्ना म्हातारपणा उठायत म्हूण सांगू जायना. वाग सो येवन अशी दब घालता तशी. तशी मागीर तांकां कसलें करूं जायना, आमी प्रोटेक्ट करूं जायना. तर ताजे खातीर तशी जायनाशी पळोवंक नजर आसता. रानांतल्यान वतना तूं सांगता सिएटल मॉल चल राबता, थंय अशी परिस्थिती आसा, पुरे जंगल किना थंय 2 जंगलां मध्य एक रस्तो, रस्त्यार कोणें नरवळ आसना, पॉप्युलेशन कमी थंय, आनी 2 जंगलां मध्य रस्तो, आनी 2 रस्त्यां मध्य जंगल, आनी प्रत्येक जंगलांतूं कुगर म्हळ्यार ते रानटी अस्वल असतात ते 8-8 फूट उंच तसले असतात, हळूहळू नांगटे तांगेली, केन्ना दब धरून पिसून खातीर म्हूण सांगू जायना. तशी वचची ते सहसा कोणें चमकून सायकलीन आनी वचल्यार भोव भय, तातूंय फालफाल्यारी सांज जायना पळय. तशी तर मी पण असणे आमी साधन केल्ली की एक क्षण जरी लागलो समर्पण करच्याक, तरी तो अहंकार दब धरून येताच आमकां पकडच्याक. अरे वा मगर कितले गोमटे साधन जाल्या जी, हो विचार आयले की आयले थंय. तेमी ती ताजी कशी येतले, ते कलमीत येता कशी घालोवच्याक, तर तागेले प्लस पॉयंट्स पळोवंक ती, तागेलें सामर्थ्य, शत्रूक मस्त सामर्थ्य आसता, मस्त शस्त्र आसता ती. ते म्हळ्यार मीपणा शस्त्र म्हळ्यार विभक्ती. विभक्ती म्हळ्यार हांव कोणकीची म्हणून हें जाता. आतां हांव कोणकीची हें घालोवच्याक कशें घालोवचें, हांव कोणें न्हय हें कळका न्हय, तें पण तें घालोवचें कशी, पयलीं आमी तें पळय. हांव कोणकीची म्हण की म्हाका हें जायी, म्हाका तें जायी आयलें, म्हाका जाय द्वितीय विभक्ती. तृतीय म्हळ्यार हें हांव केल्लें, तें हांव केलें, हें हांव केलें, हें मगल कृती, मगल विचारू, मगल साधना, मगलें हें हांवें केल्लें म्हूण जाल्लें अशी. अरे तूं कोण करतलो, तुका स्वताक तूं जीवन मुखार श्वास तूं घेवच्या जात की ना कळना, आनी तूं कोण करतलो. तुका जिवंत दवरलें देवान म्हणून तूं करूं शकता. कृतज्ञ थोडी तरी दवर की, तुगेले मागशी कोण करून घेता असो तागेले बद्दल कृतज्ञ दवरी, तें दवरना ती. हांव केलें बरें, दुसऱ्या हातान अपेक्षा म्हजे खातीर लोकांनी केलें पूण करका, हांव इतलें तांचे खातीर करता, तांणी केलें म्हजे खातीर कोर हें कडेरी मज्जान हें मदल्या थावनूच सगळें मज्जान सगळे गूण आसा ती हें. आनी म्हाका जाय म्हण की म्हाका मेळ्ळें की तें मगल जाल्लें, आनी हें मगलें आय एम व्हेरी पॉझेसिव्ह, स्पेशली देह बुद्दीन तूं मगल बायल, मगल चेडूं. एकट्याने मारामारी करतना तें खंयचे अंत आशिल्लें, 2 चेडूं झगडून घेतात, तो मारून ताका ते चेड्याक रगत हाडयता, कारण दुसरो वचून ताका सोडयता. तावळी तांकां कळना तें कसल्या झगडटा ती, कळ्ळें, अशी झगडटा ती दोनूय चेडवांकय कळना, अडाणी चेडवां. तर तसले वेळार कोणी जाणकार जाय. तर तो म्हणालो मगल बापसू नांवान ताणें शीव दिलो म्हणून म्हाका कोप आयलो, म्हणून हांव ताका मारूं वचूलो अशें, कळ्ळें. पण कड्डेरी ताका कळ्ळें आपणागेलो बापूस आसा म्हूण, ताबडतोब शांत जालो. तें हें म्हळ्यार हांव केलें मल्ल्या थावन सगळें जाता असो, मज्जांतूच सगळें जें जाता असो मल्ल्या थावन जाता असो. हें सत्संगात भवती साधुता फला, सत्संगात म्हळ्यार सत्संगान थावन, तशी मज्जान थावनूची पुराय गूण उद्भवता ती. मगल चेडवांतू मगल जिन्स आयल्या ती, हांव इतलें बुदवंतू, तेमी ती मगल मात्ती ते चेडवां आयल्या म्हणून. ताणें ते एक जोक आठयता, तो हो आशिल्लो एक कोण वैज्ञानीक मस्त हुशार आनी एक नटी, त्या दोग जाणां लेखन भेट जाली. तर तिणें म्हळें हांव इतलें गोमटीचें आनी तूं इतलें बुदवंतू,
तर आमी लग्न करया म्हळ्यार आमगेले चेडूं मजवार घुमटें जातलें आनी तुजवार बुदवंत जातलें. ताणें म्हळें लग्न करून घेवचें अड्डिना जाल्यार उपराटी जाल्यार कल करचें म्हण. तुगल बुदवंतपण आनी तो कुरूप आशिल्लो, तो मगल रूप आयलें आनी तुगल बुदवंतपण आयलें कल करचें म्हण. तशी जावचें शकता. तरी काय हांव दिसता हांव करतां तें जालें. कडेर मज्जांत सगळे गूण आसा ती. दुर्गूण एक्कय ना. दुर्गूण फक्त दुसऱ्यांत आसतात. हो भामटो, तो चोरू, तो हो तें अशीच. आनी हांव अगदी अरे बापरे धुल्लेले तांदूळचो, कसले डाग ना कले ना. जाल्यार आमी कोणाकय फसोवंक शकतात. भितर बशीन त्या जाणट्याक तो चित्रगुप्त बसला थंय. चित्रगुप्त मर ना पडया ना रेकॉर्ड दवरच्याक. सतत ताका रेकॉर्डिंग चालूच आसा. आमी केन्ना फटी उलयता ती केन्ना ताका आमी स्वता मनाक फसोवन स्वता केन्नाय फसोवंक शकना. तांकां खंय की कळटा. कड्डेर कळटा जाता गिल्ट फिलींग येता, भंय येता. आमी फट्टी सांगलें, आमी फट्टी हें केलें म्हूण तें भंय येता. तें सगळें जावच्याक आतां उपराटी कशें फिरचें. मीपण जाणून त्यागावे. मीपणाचें इतलें आसा. तो पयलें एक करता स्वता बद्दल उलोवचें. दोन मनुश्य जमलीं की स्वता बद्दल उलोवचें ताबडतोब. रिड्यूस इट टू मिनिमम. स्वता बद्दल उलोवचें ना. ह्यो म्हळ्यार कसलें उलोवचें ना हांवें म्हणून जाता. आनी कोण एबसेंट आसा न्ही दोग जाणांतू तिसरो ना दोगूय जाण आसात. तर मस्तपण तांकां कुमकुमी कल्ले येता. अरे वा आज ही ना ही गल पुराय झडती घेवया तिगल दुर्गुणांची. दोगूय जाणांक ते शेंगदाणे खारे शेंगदाणे आनी खातना दांताक काव येता न्ही तशी तोंडाक जिब्बेक काव येता निंद करूंक. तर तिसरे मनशाक निंद करतात. तांतू आमी कशी आमी न्हय बा तशी म्हाका म्हाका कोपूय येना म्हूण एक कायम सांगताली. आनी चिक्के कले म्हणलें अशें कशें म्हणटा गो मोगेरी म्हाकाय कोप येता अशी. म्हळ्यार ते कोप्पाचे येना म्हूण सांगचेंच कोप्पांनीच. कल म्हणचें हाका. तांतू हांव येता न्ही त्या मिती आपणा गेल होडवीक दाखोवचें वचना. आनी कोण एबसेंट आसा की तांगेल गॉसिपींग तांगेल बद्दल करचें ना. केल्ल्यार तांगेल बद्दल उलयल्यार ती कितली गुणी आसा तिज्यान कितली बरी गूण आसा ती आमी शॅल वी लर्न दॅट. तिल्या इतली गोमटी कल आसा ती गोमटें गायन म्हणटा आमी वचावे तिल्या वचून शिकया. तिगल अक्षर कितले गोमटे आसा, तिगल विचार कितले गोमटे आसा ती तें वचून आमी एटेंड करया. हें मना विचार येवंक शिवाय तिगल निंद करची ना. देवान हें परिज्ञान आसून स्वामी सांगताले आमी हांगा येवन आमगेल मुखार जर प्रार्थना केली तुमी समाधी मुखार राबून तर आमी कोणाली जोडली खाली दवरना. ती जोडली भरतलींच आनी सद्गुणांनी भरतात. तुमगेल जे दुर्गुण आसत न्ही आमी केन्ना आमगेल बरी बाजू दुसऱ्यांक दाखोवच्या पळयतात. आमगेल काळी बाजू सुद्दां आसता न्ही ती आमी आमचे लागीं दवरतात. कल्ल्याक ती खाली करात न्ही कचरो खाली करात ती वास येवच्या लागलो आत्ता पूण खाली करा ती म्हळ्यार ताका सद्गुणांनी भरूं जाता. दुसऱ्यांक गेले बरे गूण आमी घेवच्या जातात. घेवच्याक आमकां वाटना. कला म्हळ्यार पुरे विचारांनी वायट विचारांनी भरले ती तांकां काण घालचें. तर कशें हें करचें तरी दोन मनुश्य जमलेले तेन्ना स्वता बद्दल उलोवचें ना. कोण एबसेंट आसा तांचे बद्दल गॉसिपींग करचें ना. चेरे करचें ना. ती गॉसिपींग आमची गल बरो शब्द म्हळ्यार चेरे करचें ना. आनी तिसरें तिगल बद्दल सुद्दां मस्त चवकशी करता बसची ना. कोणाले आमी उलयता आसत की तर आमी उलोवचेंच ना. उलयात न्ही कशी आसा ती कसली आसा ती अशी हाजे मना श्लोका बद्दल चर्चा करा. ती कशी समर्थांनी सांगल्या आमगेल कल इप्सीत जावंका. आमी सहयात्री आसा ती आमी कशी गो तुगेल घरांत कशी चल्ल्या तुगेल मन चिके पालट्ट आस की ना. पतित पावना जानकी जीवना वेगी माझ्या मना पालटा वेगे. समर्थ सांगता ती मिथ्या शब्द ज्ञाने तुझं अंतरलो संदेही पडलो मीपणाच्या ते वेगी माझ्या मना पालटावे. सदा खळखळ ही गुणांची असे सगुण नातुडे ज्ञानी गर्वे. हा मस्त ज्ञान असा गर्व झालेली न्ही ती सगुणे कळना निर्गुण तरी दिसनाची. कळले ना फक्त खळखळ आज ही पूज करी फाय ती पूज करी. व्हॉट्सॅपाचेर पळयल्यार प्रत्येक दिवसाक मंगळारा गणपती गेले बुधवार रामा घाल फोटो
आणि ब्रस्तार दत्तागल फोटो, शुक्रार आणि कल देवी गल, आणि शनिवारा मारुती गल फोटो, आयतारा सूर्या गले. अशी 7 दिवसाक 7 फोट असतात. ताजे बदलाक आम्ही दासबोध आणि तमकल कळले, मना श्लोकाच कळले अर्थ कळलो. आमगेल मन कितल थाई तुमगेल दुर्गुण भायर काढात नाही. अशी तुमकांय तशी जातले होय गो. म्हाका मस्त म्हळ्यार एक एक फन न्ही मस्त वायट दिसता जाल्यार हांव कोणाकय सांगू शकना. मगल अहंकार वचून वचना, कल करची म्हण कळना, कल करची बा अशी डिस्कस करात. तूं कल करता ताजे खातीर हें विचारचें. हां, तर तांकां होडपण दियात. दुसऱ्यांक आपणा गेले तेंब मिरोंच पेक्षा टमटम करचपेक्षा दुसऱ्यांक होड करात. आणि तांणी कल सांगल्या सकळ रामदास म्हणे ऐसा मी पतित, मी पणे अनंत आतुडेना. मगल मी पण आम्ही ती म्हाका अनंत परमात्मा मेळना. त्यामीत हे श्रीरामा वेगी माझ्या मना पालटावे, पतित पावना जानकी जीवना. वेगी माझ्या मना पालटावे, पालटावे पतित पावना. सदा खळखळ ही गुणांची घडे, सगुण नातुडे ज्ञानी गर्वे. वेगी माझ्या मना पालटावे. रामदास म्हणे ऐसा मी पतित. आता रामदास स्वाम्यावारी मनुष्य जर म्हणटा हांव इतलं पतित असं, तांणी कल खातीर म्हळ्या त्या प्रत्येक मनुष्य देह धरून घेवन आयला तर ते कले तरी शबल भाव येताचे, थोडे पतितत्व येताचे. जाल्यार ताजे खातीर मी पण पोसून दवरचें ना. आमी मीपणा पोसून दवरल्या म्हणून आमी तें वाडत गेल्या. त्यामीत मीपण जाणून त्यागावे. आतां पळय म्हाका तुका सगळें कळ्ळें. कोणाक सांगचें? म्हाकाच हांव स्वता सांगता. मगल सगळें दुर्गुण म्हाका कळ्ळ्यात. तुगेले हे देहा तुगेले सगळे अहंकारा तुगेले सगळे दुर्गुण म्हाका कळ्ळ्यात. त्यामीत आत्त मगल मुखार तुगेले डाळ शिजना कळ्ळें म्हळ्यार आत्त म्हाका सद्गुरू मेळ्ळा, म्हाका दासबोध मेळ्ळा, म्हाका मनाचे श्लोक मेळ्ळे. ती ताजे वेल्यान म्हाका कळटा की ब्रह्म कशी अनुभवका. मी पण हा आज धरून आत्त धरून हांव त्याग केलो. म्हाका कसलें सांगू नाका. म्हाका तूं स्तुती करी निंद करी, कुणी वंदा कुणी निंदा, हांव आपला स्वहिताचा धंदा. म्हाका मुखार वच्चेस ताजे खातीर प्लॅन टू वर्क आणि वर्क टू प्लॅन. आमगेल कल जाल्यार ध्येय निश्चित ना. त्यामीत आमी मी पण काडका म्हण आमकां मनांतू येना. ध्येय निश्चित ना म्हळ्यार कळ्ळें आमकां खंय कसलें जाय. आतां आमी टुरार वचचें म्हणटात, खंय तरी वेकेशनाक आवटिंगाक वचचें म्हण. तर आमी अशीच पोथडी बांदतात तेणी भायर सरतात बॅग पॅक करून. कलकल ठरयता ती पयलीं म्हळ्यार आमकां खंय वच्चें हें ठरयता ती. मागीर ते खंय कोणाल्या ताजी माहिती आसा त्या जाणकाराक गांठतात वय की न्ही. आनी ताल्ल्या थान सगळी माहिती घेतात. ते घेवन सुद्दांय नुस्तें गुगलाचेर आनी पळोवन जायना. थंय बुकींग करता ती. थंय कोण पळयता, कोण वचून आयल्या तांकां गांठता ती. पयलींच कोणकी वचून आयल्या अरे तांचल्या वचून आमी विचारता ती कशें बाबा थंय परिस्थिती, काश्मीरांत तांत कशें वच्चे सारकें आसवे म्हणून. तर तो फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन दिता. थंय वचून की आमी पयले एखाद्या शेर्पाक हांकां तांकां गांठतात आमकां मदत करी. शरण वता ती. तो भले शिक्कील आसना. रामकृष्ण परमहंसावारी तांणी अशी पोटी पुस्तकाचें ज्ञान घेवन आशिल्लें जाल्यार तांगेलें अंतर्बाह्य तें ज्ञानच आशिल्लें. ज्ञान कळ्ळें, ज्ञान विज्ञान सगळें कोण पिल्लेलें परब्रह्मच आशिल्लें. तें परब्रह्म स्वरूप. त्यामीत तांगें सगळें कशी ट्रॅफिक जामच ना. स्फुरण जाल्लें की तांगेल प्रत्येक शब्द तोंडांतल्यान येतलो खरोच जाता. जशें आमगे स्वामी मठाचे तांणी कल्ल म्हण तें खरें जाता. आमगेल कल्ल मनांत आसता तांकां आपोआप कळटा. कशी कळटा? तांगेलें तितलें साधन आसा. पण ते केन्ना म्हूण दाखयतात वे. रात्रभर बसून अनुश्ठान करतात आमगे स्वामीजी. कल खातीर करता ती कोणकोणा जप दिवन बसता ती आनी कडेन तांणी कर न्ही वेळ मेळना गो, वेळ मेळना गो. तांकां बरोबर कळटा
जाल्यार तांगेल इतली करुणा की तांगेल वायट जावं नये म्हण खातीर त्या बसून तांचे खातीर सगळें अनुश्ठान करता. अशेंच बाकी वेळार आमी जेवल्या मात आमगेलें पोट भरता हो रूल आसत जाल्यार स्वाम्यांनी आमचे खातीर घेतले कितले शांभवी दीक्षा म्हणटात. प्रेमान तांगेले हात अशें आसता न्ही, तांतून जी किरण भायर पडटात म्हाका तो तांगेलो फोटो भोवच आवडटा. कलमे तांत थावन अक्षरशः रेज येता ती कृपेचे, आनी कृपेची रेज मेळ्ळी की एक नमुन्या सुगंध अष्टगंध आमी लायतात न्ही, अष्टगंध परमळीची, त्या नुस्तें सुके अष्टगंध लावच्याकय जायना आनी ताची तितली परमळ येनात. पण ते अष्टगंध काडले की तशी एक कृतज्ञता त्या स्वाम्या बद्दल आमकां दिसली न्ही, तरी आमगेल्या दोळ्यान थावन जे अश्रू येतात न्ही, आनंदाश्रू म्हणा किंवा विरहाश्रू, स्वामीजी म्हाका आपले म्हणा ती हे नमुन्याचे जे आसता तेजे अश्रू येता ती, ताचो एक थेंब जरी त्या तांगेल हांतू पडलो कृपेन तूं, तरी तें परमळीच घमघम सुट्टा ताजो, त्या कृपेच घमघम सुट्टा. सगळें आमकां अंतर बाह्य आमी सुगंधी जावंक वता तांगेलें मन. आनी कल्ल जाय आमकां, आनी कल्ल जाय. मी पण वत्ताची, मी पण केन्ना वता ते हगूर हगूर घालयतले, पण आमकां आनंद मेळच्याक, आनंद यात्रेंत आमी मुखार मुखार फास्ट वचचें लागता ती तांगेल बोट धरून. तशी आता पुढे पाहता सर्व वय मी पण कैसे त्यागावे, मी पण जाणून त्यागावे. आता ब्रह्म कैसे अनुभवावे, ब्रह्म होऊन अनुभवावे. सगळ्यात शेवटची पायरी म्हळ्यार आमी ब्रह्मांतू मज्जित जावंका, मज्जित जावन आमी अनुभवका. कडे समाधान ते पावावे निसंगपणे. शाश्वत समाधान कशें मेळटा, खंयच्याय कल्याचेर अवलंबून आशिल्लें समाधान तें आमी कल्ल्याचेर अवलंबून आसत न्ही, तें ना जालें की आमगेलें समाधान भंग. समाधान अशें आसा कल्ल्याचेर अवलंबनाका, अवलंबीत नाका, आलंबन नाका, आलंबन म्हणटात ताका. म्हळ्यार आमगेलें चेडूं आमगेल्या घरा राबू आयली तरी आमी खुशीची, तें वत्तन तोंड सान तें टिकना. जाल्यार आमगेलो भितरलो जो आनंद आसा कल्ल्याचेर अवलंबून ना, तो आनंद खरो शाश्वत समाधान. आनी तें समाधान आमी आमगे सांगात घेवन वचूं शकता, आमगे सांगात घेवन वचूं शकतात. आनी तें जर आमी हांगा चेडवांक तयार केलें, तेमी तिची संत आमकां इतलें सगळें दितात न्ही, म्हूण तांकां जल्मा वेळची खबर पूण कोणाकय हें जायना. पण पुण्यतिथी सगळे जाण साजरी करतात. स्वाम्यांगेली हांगा समाराधना जास्ती साजरी जाता. जन्म हे उत्सव साजर जायना म्हण ना, पण पुण्यतिथी जास्ती साजरी जाता. कल्याके मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे. तशी कीर्ती आम कले घेवन वचूं जायना म्हणटात, पण कीर्ती सोण वचूं जाता. पण ती कीर्ती कले स्वता मेळयली आसता. चंदन झिजन आपण परमळ येतात, तशी आमगेल तन मन धन सगळें झिजोवन 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 लोकां खातीर तांगेल मदती पळोवन तांगेल मनांत आमी कीर्ती रुपान जिवंत आसता. शिवाजी महाराज समर्थांक आमी विसरले कितले वर्स जाले, 450 वर्स जाले, अजिबात विसरली ती. तितलेंची प्रेम अजुनूय त्या जिवंत आसा. ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज तांगेलो अवतार म्हणटात, 150 वर्स जाली तरी तांकां अजुनूय अनुभव येता भक्तांक आत्ता. ते समाधी मुखार राबून दीक्षा घेतात ते काय प्रत्यक्षात ना ती, तरीकय तो अनुभव तितलोच प्रखर आसता आनी परिपूर्ण आसता तांगें ज्ञान घेवच्याक. तशी ब्रह्म कैसे अनुभवावे, समाधान कैसे पावावे, तरी नामाने संग बरोदवर का संग. मी पण जाणून त्यागावे, ब्रह्म होऊन अनुभवावे आणि कल्ल्याचेर अवलंबन अशी समाधान कशी ना करका. शाश्वत समाधान ते पावावे निसंगपणे. त्यांनी ते सांगतात थोडक्यान सांगचे म्हळ्यार आपण वस्तू सिद्धची आहे, हांवच परब्रह्म आसत हे सतत आमकां जाणते लोक सांगत असतात. ती हाजी रोखडी प्रचिती घे, स्वामी समर्थ सगळं सांगत असतात. तूंची तूं कोणागल म्हणटा पळय तो तूंच आसत म्हूण सांगता ती. त्यांनी ती
तू म्हळे मन अशी कल्पन करू नाका. मन वापरच्या दिल्या माध्यम असं. देह जड असं, मन चंचल असं. हांगले मूळ मायेचे नाव मन ती सगळी करून घेता. जर त्या वापरच्या कळशी आम्ही करका लागतात. तर साधू सांगती उपाय तूची आत्मा आता वेळ कल्ल जाऊन का आमकां विश्वास विश्वास जाऊन का. अंगद रावणाक लहान तू वचुलो एकलो आशिल्लो. ताका सांगलें तू प्रूव करी. तुका रामागल हें तू म्हण कीर्ती कल्लस ती सांग म्हणून. तो म्हणाल ती कीर्ती नंतर सांगता. पहिला आपण हांग अशी पाय धरून राबलतो जय श्रीराम. आणि तान्ने जानाक चॅलेंज दिलें. मगल हो डाव पाय हाल्लोन दाखय जागेर तुम्ही. अरे ते राक्षस बलाढ्य कितले जणांनी ट्राय केलं. रावणान स्वता ट्राय केले जाल्यार जायनी. हो प्रभाव श्रीरामागल प्रचितीचो. हो प्रभाव आमगल सद्गुरूगल सामर्थ्याचो. हो प्रभाव आमगल धीराचो. हो प्रभाव आमगल प्रचितीचो. ही प्रचिती आमकां भयातीत आनंद जावन वचका म्हणून. भयातीत डोळ उगेल की भय दिसता. भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे. जाल्यार तू सदा भयातीत होऊन राय. ताचे खातीर जनी जाणता पाय त्याचे धरावे. ना जाल्यार कल जाता पुढे पाहता सर्व ही कोंदलेसे. अभाग्यास हे दृश्य पाषाण भासे. राम मंदिरांत वतात आमी घांट ठण्ण करून वाजयतात. ह्यो कितले घुमटी रामाल मूर्ती गो म्हणून मनापासून पांय पडतात. जाल्यार आमचे खातीर तो राम सजीव जातले थंय. आमगेले थंय श्री समर्थांगेलें स्थान आसा, पादूक आसा. तांगेलो एक फोट आसा. थंय आमी मगल गुरून म्हाका ज्या वेळार जप दिलो त्या वेळार थंय बसून ते गुरून माथ्यार हात दवर भितरी ते फोटोन थावन शब्द आयले. तांगेले पापणे अशें हाल्ल्यो. भंय ना. कसले प्रश्न विचारले. येस ऑर नो. भंय हें करूं हें तुमी करून घेतात. भंय करून घेतात. येस मान हालता. हें सगळें कशें जाता. त्या फोटोंतले देवत्व आमकां देवत्व मेळना. कल जाता अभागी तो रामागल मुखार भाशणा मुखार राबता ताका फक्त पाषाणसो दिसता. जाल्यार समर्थान म्हळें वरी येथे कार्य उभा श्रीरामा मनमोहन मेघ श्यामा. येथे कार्य उभा श्रीरामा काय केली सीता माई. येथे उभी रखमाबाई. काय केले वानर दळ. येथे जमविले गोपाळ. येथे कार्य उभा श्रीरामा काय केले धनुष्य बाण. का करटकटावरी ठेवून. येथे कार्य उभा श्रीरामा. तो राम प्रत्यक्ष जाता विठ्ठल मूर्तींतून. जाल्यार बाकीच्यांक वचुलेरी पण वारकरी जे प्रेमान वतात न्ही तांचे खातीर 1.5 मैल थाई विठोबू जिवंत जावन धांवन येता आनी माऊली म्हण त्या वारकऱ्याक आलिंगन दिता. सगळे जाण थंय थंय वचून पावना. ती इतली लायन आसता थंय वचून पावना. ती ऑर्ड्स आसतात मस्त. जाल्यार तो विठोबू स्वता येवन तांकां मेळटा. हें अभाग्याक हें ताका पाशाणशें दिसता. अभावे कदा पुण्य गाठी पडेना. अभाव म्हळ्यार भावच ना. मनी नाही भाव म्हण देवा मला पाव. देव अशान पावायचा नाय र. देव काय बाजारचा भाजीपाला नाय र. म्हण पाषाणाचा देव त्याला वड्डाराचं भेव. म्हणे दगडाचा देव त्याला वड्डाराचं भेव. तशी लाकडाचा देव त्याला जळण्याचं भेव. सोन्याचा देव त्याला चोरांचं भेव. अशी भाव कलो कायम भयातीत जा. केन्ना आमी भयातीत जातात तांतून देवत्व आमी पळयतात ती त्या वेळार आमी भयातीत जातात. जाल्यार अभाव तुमकां भावच ना जाल्यार कदा पुण्य गाठी पळयना. तुमी कितले वचत
आणि तुमका जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही, गुणे गोविले जाहले दुःख देई. गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना, जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. हेंकल्ले आमगेले आत्मधन वय की नाही, अध्यात्म आत्मा हा जे स्वधन आम्ही म्हणतात नाही, स्त्रीधन म्हणून. स्त्रीधन लग्न जाऊन वचुलेले केले कुळार्थान दिलेले भांगार कोणे काढणींच्या जायना, ते स्त्रीधन कोणे लुटच्या जायना तिका. तशी आमगेल हें स्वधन दुसरे कोणाकय लुटच्या जायना. पण आमकां कळनासतना आमी तें वापरना. ती आमी वापरनू ताजो फायदो दुसऱ्यांक दिवका न्हय. ताजे खातीर आमकां पयलीं कळका की आमचें हें इतलें धन आसता म्हूण. तावळ ते आमी वापरच्या शकतात. ते झरोवच्या जाता, ताजो घमघमाट सुट्टा त्या स्वधनाचो. दुसऱ्यां खातीर वापरल्यार तांकांय मदत जाता, आमकांय मदत जाता, आनंद जाता सगळे कडेन. जाल्यार जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही, मगल म्हाका मेळ्ळी प्राप्तची जायनी. गुणे गोविले म्हळ्यार मगल गुण हें तें जाहले दुःख देई. सगळे गुण अवगुण हा जहांत आमी पडटा. ती गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना. गुणा वेगळी जावची म्हळ्यार कशी, आज बोध करचे खातीर गुणा वेगळी जावच्याक सत्व रज तम हा जिमीत आमी गुणांतू एंटँगल जातात, शिरकून पडतात, जाणटीन शिरकलवरी. ताजे भायरच आमकां येवच्या जायना. सत्व गुण, इवन सत्व गुण सुद्दां तांथानू दंभ मत्सर येता, रिपू. हांव कितलो बरो, सगळे वायट, हांव मात्र बरो, एक नमन्यात तें सत्वगुणी. तशी हें कलें रजोगुणी, मगल संवसार म्हाका नावें, हांव स्वता संवसार करूं की तांकां मदत करूं वचूं. अरे तुगल संवसारूय करी, दुसऱ्यांगेलोय कर न्ही. कोणें तुगल संवसार करूं नाका म्हणी मा, जाल्यार चिक्की खंय तरी हांतून पळोवन पांय निडूय. आमगेल कल जाल्यार हल्ली पांय लांब जाले की आमी हांतून व्हड घेवचे वतात. 3 बेडरूमाचें 4 बेडरूमाचें 5 बेडरूमाचें घर जाय म्हणटात. कल्ल्याक मनुश्य 4 आनी 5-6 बेडरूम 17 खोल्यो. फॉरेनांत तशें आसतात. राबूक मनुश्य ना, ती साफ करूं कोणें ना. कडेन डीप क्लिनींग म्हणून कोणें पूण येता आनी ते सगळे साफ करता बसता. तांकां उद्योग ना, तांगेले पोटा पाण्या वेवस्था जाता म्हण्या हरकत ना. तरी गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना, आनी तेमी ती जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. आमकां ताजी संवय जाता. हांगा हांतू अष्टावक्र गीतेंत तांणी सांगल्या, जनक म्हणटा की हे जे आमकां कले आमी वस्तू मेळयतात न्ही, ताज्यान आमकां सूख कल्लें मेळना. सूख त्या मेळ्ळें की सूख मेळटा, जाल्यार ताबडतोब दुख्ख कल्लें जाता, परत दुख्ख कल्लें जाता. तर तांणी म्हणचें परत दुख्ख म्हळ्यार तुमी अयो हें टिकतल हें भय, हें अशीच व्हरतल हें भय. आनी आमी ती वस्त आशिल्ली ती आमी ताजे मालक आसत न्हू, आमी विकत घेतल्या. समजा हांवें मायक्रो घेतलें किंवा वॉशिंग मशीन घेतलें, एक दिवस वॉशिंग मशीन चलना जालें, बंद पडलें, तर आमी ताजी गुलाम जाले. ती आमकां ताजे शिवाय वागूंक कळना. तें एक प्रॉब्लेम जाला. तशी त्या वस्तूंनी आमकां तांगेले गुलाम करून दवरल्या, ती मालक जाले. तेमीत आमी गुलामशे तांगेले हातांत आमी काम करता आसत. हातू मोडटा तांणी ना जाल्यार. अरे कोणें रांदपाट दवरलें, 1-2 दिवस रांद पिडना, आमगेले हें जाता म्हळ्यार ततपप जाता. तशें जाता. तशी जावं न्हय. आमी तांगेले गुलाम जावं न्हय. आसल्यार आसत ठीक आसा, ना जाल्या तावळ सुद्दां आमी करूंक शिकता. हें पयलें आमी करता म्हळ्यार मात्र आमकां गुणे गोविले जाहले दुख्ख देई ह्या गुणांनी आमी स्वता कशी गोवन घेतात. गोवन म्हळ्यार कलें, जशी हांतू सुतांतू मोत्यांत सुतान हें करतात न्ही, बांदून घेतात ती तशी. गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना. म्हाका कलें तांणी सांगल्या देहांत तुजो गूण 3 गूण आसतात न्ही, सत्व रज तम, हे 3 गूण मूळ प्रकृतींतल्यान भायर आयले आनी देहांत जो आत्मा किंवा अंतरात्मा आसा ताका देहा लागीं बांदून घाल्यान तांणी त्या 3 गुणांनी. नळीत बैसप, हालचाल करची ना,
ते एक एक किडनॅप केलं दाखयतात न्ही तोंडा एक बंद कमता ती कले करूं जायना पाप जाल्यार उत्स्फूर्त ते आत्म हाजे तत्व जास्त भितर आमगेल्या ताजे तेज इतलें आसता की देहाचे व्यापार चलतात पण मनाचे व्यापार ठप्प कल्लेन आमगेल अधोगती जायत वता तेमी देह संबंध संभूत गुण जे आसता ती हां त्या देहा लागी मगल कलो संबंध ना हांव देह न्हय देह विंगड आस आनी देहाचो आनी गुणांचो हांव साक्षी आस हांव ताजो मालक आस म्हाका वापरच्या दिला देह हांवच परमात्मा हां आनी म्हाका वापरचे खातीर देह दिला म्हणून ताका मोगान वापरा ती प्रेमान वापरा ती ताजी काळजी घेया ती कलम्या वापरच्या दिला नाल्यार देह ना जाल्यार कले करूं जायना देहात्म योग म्हणटात आत्म्याक कले करूं जायना तेमी ताका सांबाळ वापरका जाल्यार म्हणून चप्पल मस्त बरी आमकां सगळे कडेन चमकूनच्या बरें जाता म्हणून चप्पल माथ्यार घेवन कोणें बैसना तशें देहा माथ्यार घेवन बैसूं न्हय फक्त देहा खातीर करचें अशें आसूं न्हय तशी आत्मरूप धन म्हळ्यार जयाचे तया चुकले हां देव खंय आस अंतरांत आस जळचरास जैसे जळ बाह्याभ्यंतरी निखळ तैसे ब्रह्म हे केवळ जीव मात्र असे जळा वेगळा ठावा आहे ब्रह्माबाहेरी जाता नये ब्रह्म अखंड भेटले सर्वांगास लिगटले अति निकट परी चोरले सकळ असे मग देखून दासबोधांतान सांगा आम्ही कपभर च्या पिवच्या वतात न्ही ते एक म्हण आसा देर इज अ स्लीप बिटवीन कप अँड अ लिप म्हूण तशी बिटवीन च्याच कप पण आमगें तोंड ताजे मध्य ब्रह्म आसा आम्ही खाता ती आम्ही कोणाक पळयता ती वस्तू आनी आम्ही हाजे मध्य ब्रह्म आसा ब्रह्म खंय ना सगळे कडेन अंतर्बाह्य व्यापून आसा अंतर्बाह्य व्यापून आसा आनी त्या ब्रह्मांतान आयिल्ली जी मूळ माय आसा ती सगळ्यांगेर पालन करता कनवाळूपणाने दयाळूपणाने माता वाटून कृपाळू जाला जाल्यार ती मातेगेल मान दिवचे बदलाक आमी त्या अंतरात्म्याक तोंडां बोळ चेपून ताका नळीत बैस म्हणून गॅसाक सिलिंडरां बंद करतात न्ही तशें आमी बंद करून दवरतात वाय एट ऑल वय की न्ही म्हणून हांगा ते सांगता ती म्हणे दास सायास त्याचे करावे जनी जाणता पाय त्याचे धरावे गुरु अंजने वीण ते आकळेना जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना फाय आम्ही हो श्लोक परत घेऊया मुखाल पंथा जाणता म्हळ्यार कल्लें दास म्हळ्यार कल्लें कष्ट करचें म्हळ्यार कल्ल करका नेमकें दास म्हळ्यार कशें जावं का शिष्य कशें आसका ताका पयलीं तरी तळमळ लागील आसका तळमळ आसका की आपणाक वच्चें हें करचें तावळ सांगिल्लें टुरार वच्चें म्हळ्यार अशी कसले प्लॅन करून पिश्या भायर सरले आमी खंय पावना ती तरी जाणट्यागेल पाय धरून तांगेल सेव करून तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन करतल ते जाणते असतात रोकड साक्षात्कार सोलीव सुख म्हणटात ताका सोलीव ते आमकां ह्या चर्मचक्षून कले दिसना की ना म्हळ्यार ह्या दोळ्यांनी आमकां कले कळना म्हणून ते आमकां कृष्णान कशी दिव्य दृश्टी दिली अर्जुनाक तशी गुरू आमकां दिव्य दृश्टी दितात अंजन घालतात अंजन कशी घालतात ती एक म्हणतात थप्पड मारून अंजन घालतात त्या गरुडाक मस्त गर्व झालेलो महारुद्र महादेवागेल अवतार तो हनुमंतान ताका एक थप्पड मारले न्ही ताका नांकांतल्यान सगळे रगत येवचे लागले एक्क हांतू ताका गर्व हरण जालो अरे बापरे आपणा पेक्षा हो बलाढ्यचो भिवन काय ना तशी सत्यभामेक आपणाक गोमटायचे गर्व आशिल्लो त्या कृष्णान ते घालयलें कितले जाणांक मदत केली राम कृष्ण हे कशी मदत करता ती आनी ते सगळे ते अंतरात्म्यागेल रूप तेवे देह दवरून आयले अंतरात्मा मूळ माया देह दवरून येता अशी कले करूं जायना तेमी प्रत्येक संतांगेलान सुद्दां ती मूळ माया स्वायत्ततेने वास करता जाणटी जावन वास करता आनी ती आमकां मदत करता आनी ती आमकां दोळ्यांत अंजन घालता अंजन म्हळ्यार कले जशी तावळ सांगलें एक बरें कले सांगता करता ते पट्टून आमगेल्या दोळ्यांतल्यान उद्दां आयलें समजा अंजन घालें हें तूं बरोबर करना हें चुकीच करता म्हण की वय एक विश्वास
आणि त्या विश्वासान तू ठाम असून आमकी कृतज्ञतेने देवा तू कशी आमकां शिकयतस रे, कशी सांगतस दोळ्यांतल्यान उद्दां आयलें की घम 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 ती कृपा घमघमच्या लागता. आणि तावळ सांगील वरी स्वाम्यान केल्ली वर शांभवी दीक्षा. हां, तांणी सांगलें न्ही शांभवी दीक्षा कशी जाता म्हणून. गुरु महिमा कशी जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना. कळेना म्हळ्यार कशी त्रिवार कळना ते सांगतात, एकच पंत नाही. हां, सद्गुरू विण मोक्ष पावावा हे कल्पांती न घडे. सद्गुरू आशिल्ल्या मोक्ष मेळनाची. कळेना 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 ढळेना. मी पण ढळनाची. ढळे न आढळे संशयोही ढळेना. ढळे ना ढळे संशयोही ढळेना. हां, मी पण वचनातील मिती संशय वचना. आणि संशय वचनातील मिती गळेना गळेना अहंता गळेना. बळे आकळेना मिळेना मिळेना. म्हळ्यार कितले बळ वापरले, नानाविध आमी साधन केल्ली तरीकय गुरु अंजन मेळ्ळी जाल्यार आमकां नुस्तें बल वापरून उपयोग ना. आमकां शरिरा बळ उपयोग पडना, मनाचे फट्टी बळ उपयोग पडना. खंय पूण नम्रता आसता. अविद्या गुणे मानवा उमजेना, भ्रमे चुकले हीत ते आकळेना. परीक्षे विणे बांधले दृढ नाणे, परी सत्य मिथ्या असे कोण जाणे. आमी चुकीच हे आमगेल म्हणून घेतात. देह आमगेलो, आमगेल देहांतल्यान उपजलेले आमगेल चेडम, आमगेल नात्र, आमगेले तांगेल लग्न जालेले ते ही जावय आमगेलो, म्हळ्यार सगळें देह. आमी देह हीच अविद्या. देह हें अज्ञान. अज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें एक द्वैतांतल्यान निर्माण जालेलो हो देह. तो पडचस, ताका उत्पत्ती जाल्या म्हणना पडे लय आसचे आनी लया बाजून फास्ट वतच पेरिशेबल. धंय तुमी करात फ्रीज ना जाल्यार आमसूट जाल्यार त्या वासा मुखार राबू जायना. मात्ती दुखच्या लागता, मात्ती दुखच्या लागता. ते स्वच्छ दवरचे कशी. मला आईन एक गमत शिकयली. ते ताक जर केल्लें तातूंत बरें उदक घालून दवरचें फिल्टराचें तापोवन वयलें. त्या काळार फ्रीज नाशिल्लें. आनी रात्री उदक घालून दवरचें. सकाळीं बरें ताक मुळां व्हरता. उदक मात्र आमसूट वास ताजो वयर येता. तें उदक उडोवचें. दुसरें उदक घालून दवरचें तांतूचें. परत सांजे उदक, दिवसा 2 फावट उदक बदलचें. तशी आमी नामस्मरणाचें उदक, शुद्ध उदक तातूंत घालता तें ताकांत. आमगेलो देह पोल्युटेड आसा. नामस्मरणात तुरटी तांतूं फिरवंका. म्हळ्यार हांगा कचरो उदकांत तुरटी फिरयल्या कल जाता, कचरो मुळां बसता पिंपांतूं. कडेन वयल उदक काडून घेवंक जाता. हांगा तशें न्ही. हांगा मुळाक ऑलरेडी बशिल्लोच. ते वयर येवंका, ते बहीर मनांतल्यान येता. नाम घेता 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 वायट विचार येता ती. आनी ते अशी मनांतल्यान भायर वता ती. अयो म्हाकाच कले अशें विचार ना, वचो वचो, लेट अस बी फ्री हें मागून घेवंका. कळ्ळें. तर आतां आमी हांगा राबया. परत 141 2 सूर करुया. जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना. हें जुने ठेवणे कशी मेळोवचें होच एक प्रॉब्लेम आसा. तशी जाल्लें तें मेळ्ळ्यार आमी निर्भय जातात. मुख्य म्हळ्यार कसली चिंताची वर ना. आनी सगळे कडेन हांवच हांव दिसता. त्या भितर आनंदी आनंद. आनंदा शिवाय थंय सूख ना, दुख्ख ना, हें ना, त्याग करचें ना, मेळोवचें कले वर न्ही. कसलें मेळ्ळें तें मगलें, मेळ्ळी जालेलें सुद्दां मगलेंची. म्हाका वापरचें मेळटस. कसले नमुन्याचें एक नमुन्यान दुख्ख म्हणून ना, चिंत ना. तो सगळें करून घेतलो मागीर करून घेतलो. बिंदास्त. तो बिंदास्तपण आमकां केन्ना येतलो. आमी शेर्प जावंका. आमी थंय वचून गुरूंगेलो हात धरून जाणकाराक विचार घेवन आमी थंय वचून पावंका. आमगेलो झेंडो थंय रोवंका. आनी तातूंत एक जावंका. ब्रह्म कशी अनुभवावे, अनुभवाने जाणावे. तांणी सांगलें स्वता तातूंत मज्जीत जावंका. मज्जीत जालें की मन भरना, मन उन्मन जाता. त्या मन न्ही शक्यतो तुरयेल्या येता आनी राबता. परत मागशी फिरता, परत जागृती अवस्थेंत येता. आनी सगळें हें ते साक्षी भावान गमटे करून पळयता आसता. हां, बरें थंय थायल की ताका हेवेन दिसता तेवेन दिसता.
गुरु सांगतात यो त्या बाजू यो त्या बाजू यो सुख असं, पण कल्ल्याक मन वचना गोतच की प्रत्येकल्याक मृत्यूच भय असता, मृत्यूच भय असता. तर मनान थंय वच म्हळ्यार मन रुपान वचू जायना. त्यांनी सांगिल वारी एक रेताड प्रदेशांत एक न्हंय वचुलेली, तिने वाफ जावन वचका म्हळ्यार शी हॅज टू गेट ट्रान्सफॉर्म्ड. की आम्ही देवाला प्रार्थना करूया की वेगी माझे मन पालटावे देवा. आणि हांगा आमी राब्या 141 घेवन परत सूर करूया. एक पंचिके घेतला जाल्यार थंय थावन सूर करूया परत. आणि स्वाम्यांनी केलेली प्रार्थना आमी म्हणूया. कल्याण करी राम राया राम राया, कल्याण करी राम राया. जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया राम राया, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी राम राया राम राया, कल्याण करी राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी राम राया देवराया, कल्याण करी राम राया. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी कल्याण करी राम राया. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी राम राया देवराया, कल्याण करी राम राया. श्रीराम आणि श्री समर्थ हे जाणते आणि आमगल धर्मगुरू गुरु परंपरा आमगेली क्लिमाक्षस. वी आर रियली म्हळ्यार लाड किचड बसत आमी देवान. म्हणून आमकां प्रिफर्ड म्हळ्यार प्रिफर्ड क्लास म्हणटात न्ही तशी आमकां हें दिल्या, तांणी प्रेफरन्स दिल्या, प्रायोरिटी ए ग्रेड. ताजो आमी फायदो घेवचे नाका, परत डी ग्रेड जावचें ना. ताजे खातीर आमी काळजी घेवया आणि हें हाजें चिंतन मनन करुया वाचून. आणि समर्थांगल चरणाचेर हें विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मेळून दवरया आणि साधकांगल खातीर प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. मुख्य म्हळ्यार सगळ्यांगेले हांव देवाल्या प्रार्थना करता, आमी कोणाकय आमगे साधनेक सुद्दां अहंकार जावचें ना. साधनेक सुद्दां आमकां अहंकार जावचें ना. साधन सुद्दां तोच करून घेता आमचे हो एक भाव उरप. आमी सगळ्यांनी मनांत एकमेकाला डिस्कस करुया, मदें मदें फोन करून आमगेलें कशें चल्लें. ऑल द बेस्ट तुम सगळ्यांकय. नमस्कार. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.